सोशल जस्टिस वीक आमचे सामाजिक न्याय सप्ताह या निमतान आम्ही गावागावांनी प्रत्येक दिसा एक खंयचे तरी कार्यक्रम राबयल्ले आसा आणि आज आसा झरे आणि तळी साफ करपाचे हो कार्यक्रम आणि आज आमच्या सत्तरीन आमच्या पर्या मतदारसंघात खूप प्रत्येक पंचायतीन खूप झरी खूप तळी आसा पण आज आम्ही जे कार्यक्रम आयोजित केला तो आमच्या हांगा पाडेली गांवान या तुमकां तळें दिसता हांगा या तळ्या देगेर आनी दुसरे आमच्या पिसुल्ल्या पंचायतीन थंय एक तळें साफ करपाचो आमी कार्यक्रम हातान घेतलो आणि हे फक्त एकच की हे असे वेगळे वेगळे जे कार्यक्रम आमी आयोजित केल्या हे एक गरज आसा हे ज्यो वॉटर बॉडीज आसा ह्यो साफ करपाच्यो गरज आसा कित्याक तुमी पळयला आसतलो कितलोसो कचरो आसा पण एक थोडे वर्सां पयलीं तर हांगा आमी तर हांगा आयिल्लीं आमी पळयतलीं की हें जें पोल्युशन आमकां आतां दिसता तें नाशिल्लें कित्याक हे जे आमचे पुर्वज जे आमचे हे तळी झरणे जे आमी वापरताले ह्याच तळी आनी ह्याच झरण्याचें ते उदक आपले पिवपाक वापरताले आपल्या घरा खातीर वापरताले सगळ्या कामाक वापरताले आनी पिवपाक म्हणटा ते जेन्ना डायरेक्ट झऱ्याचें जेन्ना उदक वापरता ते सदां साफ सुथरें आसता आनी आमी पळयलां की आमचे पुर्वज तेंच उदक पिवन बरें तांचें आरोग्य पसून बरें आसतालें कित्याक जे हे झऱ्याचें उदक म्हणटात आमी तें सगळ्यान औषधी आसता कित्याक ते नॉर्मली झऱ्याचें उदक आमी म्हणटा न्ही झाडाच्या मुळांतल्यान येता सो ताजे खातीर ताका औषधी प्रॉपर्टीज आसता आनी बरी गरज आसा की आमची जी ही तळी आनी झरी आसा स्पेशली आमच्या ह्या ग्रामीण भागान ही मेंटेन करपाची खूप गरज आसा आनी थ्रू आमचे आतां आमच्या पार्टीन हे अशे वेगळे वेगळे कार्यक्रम सुरू केल्या आनी दिस इज वन पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तशें